Jeremiah chapter 20 verse 11. पूण एका बळवंत वीरा सारको सरेस्पर म्हजे समय आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वेचिना. Isaiah chapter 60 verse 1. उठ, परसळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सरेस्पराची महिमा तुझेर परसळता. John chapter 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 14 verse 18. हांव तुमकां आनता बरी संड वसाना, हांव तुमचेरशीन परतून येतलो. John chapter 14 verse 26. पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक माजरदार पटयतलो. तो पवित्रत्व तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उडासाक हाडतलो. John chapter 14 verse 16. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक माजरदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. John chapter 14 verse 1. तुम्ही कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. John chapter 14 verse 27. तुम्ही खंत करची सोडा, तुम्ही भियेवचेय नाका. Isaiah chapter 41 verse 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा, घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. Acts of Apostles chapter 12 verse 5, 6 and 7. पेद्रू अशे बंदोबस्तार असताना ताचे पासून पयस सभेची मागणी कळनासतना देवा हुजीर सडत आसली. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडलो आसलो. त्या दिसाच्या आदले राती पेद्रू दोग पारेगारा मोदे न्हिदोन आसलो. दोन सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवट्या सरशी पारे राखण कर नासले. अशें आसता एकाच साणे ताचे बगलेक सरेस्परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसतलो त्या कुडान उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापडले आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, वेग्गी उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांखळी निकळून पडल्यो. Matthew chapter 7 verse 1, 2, 3 and 4. हेरांची जडती करूंक वचनाकात, त्या दाळा तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जडती करतात, ते परी तुमची जडती देव करतलो आनी ज्या मापान तुम्ही हेरांक मापतात, त्याच मापान तुमकां तो मागतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा ते किसार तुका दिसता मू, तुज्याच दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना कित्याक. आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडे आसता, तुज्या बाबाक तुज्या दोळ्यांतले किसार काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें. John chapter 16 verse 13. सताचो पवित्रत्व आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सतागोवन पावयतलो. तो आपलेच देखी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडो घडच्यो आसात त्यो सांगती तो तुमकां कळयतलो.